Matthew chapter 3. जॉन बातिस्ताचें प्रवचन. त्या दिसांनी जॉन बातिस्त असो परगोटीत आनी सांगीत येयलो, देवाचें राज येवचें जालें, देखून जिवीत मन बोदलात. अरण्यांत आड्डो तो एकल्याचो ताळो, सोम्याचो रस्तो तयार करात, ताच्यो वाटो नीट करात, अशें इसायास प्रवाद्या उद्देशीं देवान सांगलें तें हाचेंच विशीं. हो जुवांव उंटाचे लोवेचें आंगावलें न्हेसतालो आनी पेंगटाक चामड्याचो पट्टो बांदतालो आनी टोल आनी रानवट मोव खावन जियेतालो. तेन्ना जेरुसाल्याचो आनी आख्ख्या जुदेयाचो आनी जॉर्दाना भोंवतणेचे सगळे तालुकेचो लोक ताका मेळूंक वेतालो आनी आपलीं पातकां उचारून जॉर्दानांत ताचे कडलो बातिस्म घेतालो. जायते फारिसेव आनी सादुकी बातिस्म घेवंक येतात तें पळोवन ताणें तांकां म्हणलें, फुरशाची जात तुमी, येवचो आसा तो क्रोध वाटायात म्हूण कोणें तुमकां शिडकायल्यात? तुमचें जिवीत मन बदलनेची पुर्ती फळां दाखयात. आनी हांव तुमकां सांगतां, ह्या फातराचीं अब्राहमाक भुरगीं उपजोवंक देवाक तांक आसा देखून आमचो बापूय कसो आमकां अब्राहम आसा अशें तुमी तुमकांच म्हणो नाकात. आतां लेगून झाडाच्या मुळाक कुराड घाल्ली आसा, म्हणटच जें झाड बरें फळ दिना तें देव कातरतलो आनी उज्यांत उडयतलो. जिवीत मन बदलोवपा खातीर हांव तुमकां उदकान बातिस्म दितां, खरें, पूण म्हजे फाटल्यान येता तो म्हजे वोन बळवंत, आनी ताच्यो वाणो हातांत दवरूंक म्हाका फावना. तो जाल्यार पवित्र आत्म्या आनी उज्यान तुमकां बातिस्म दितलो. आपलो मडकूल ताच्या हातांत आसा आनी तो आपले खोल नितोल करतलो. आपलो घोव कोड्यांत भरतलो आनी पोल पालवना तसल्या उज्यांत लासतलो. जेजू बातिस्म घेता. तेन्ना जोआवान आपणाक बातिस्म दिवचे खातीर जेजू गालिल्यांतान जॉर्दानाक जोआवाशी आयलो. पूण म्हाका तुजे कडेन बातिस्म घेवची गरज आसा आनी तूं म्हजे सुरशीं येताय? अशें म्हणून जुआंव ताका आडायतालो. पूण जेजून ताका असो जबाब दिलो, तें आतां आसूं दी. अशें करून जें देवाचे सगळें तारुणीक येवजणे प्रमाणें करचें आसा तें सगळें आमी पाळटल्यांव. तेन्ना जुआंव कबूल जालो. जेजू बातिस्म घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें अवचितूच सोर्ग उगडलो आनी देवाचो आत्मो आपणाचेर पारवो कसो देंवून येता तो ताणें देखलो. आनी अकस्मात स्वर्गांतल्यान एक ताळो असो गाजलो, हो म्हजो पूत, सगळे अपुरबायेचो, ताचेर आसा म्हजें दादोसपण. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. थँक यू, जीजस.